नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका सगळ्या माया मोगाचे येवकार। हांव सांजे 20:24 तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बेकायदेशीर डान्स बार बंद करपाची प्रक्रिया चालू सांगता कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा। सरकारी कामकाजान कोंकणी करची सक्तीची 26 जानेवारी मेरेन दियात एक्शन टेकन रिपोर्ट पोगो उपरांत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान भाशेच्या मुद्द्याक घातला हात। साळ पुनर्वसनातल्या शाळेच्या बिल्डिंगेची करतले तपासणी, गरज पडल्यार नवी इमारत दितले बांधून मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन। गोमंतक टीव्हीच्या रिपोर्टाची महापालिकेन घेतली दखल, बंद करून दवरिल्ली उदकाची वाट केली उक्ती। कोळशाचे प्रदूषण बंद जावपाकूच जाय, कोळसो प्रदूषणाच्या मुद्द्याचेर दाजी संकल्प ठाम। आणि रस्त्याक कुशीक बसपी बेकारांचेर फातोड्डा पुलिशेची कारवाय, सगळ्यांक उखलून व्हेले पुलीस स्टेशनात। आता पळोवया खबरो विस्तारान। बेकायदेशीर डान्स बारांचेर कारवाय करपाची प्रक्रिया चालू केल्या। कायद्या प्रमाण बेगीनूच तांचेर कारवाय करतले अशी कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगले। परवाने नासतना कळंगूट बेकायदेशीर डान्स बार चलतात तरी कशे असो प्रश्न थळाव्यान उपरासला। या विशीं चर्चा करपाक मंगळारा बसका जाली। या बसकेक थळावो आमदार मायकल लोबो आनी गावातले तरणाटे हाजीर आशिल्ले। सगळे तशेंच म्हणटा, प्रोसिजर कसो आहा ते तुमी जाणा। रातयान गेलो कोणें इल्लिगल घर मारले, रातयान गेले मोडले, तें जायना न्हू। प्रोसिजर आहा तेका, प्रोसिजर केला। आतां आमी तांकां पर्सनल हियरींगाक आपयलेले, पर्सनल हियरींग जातच मागीर परतून आमी शोको तांकां मागीर ऑर्डर पास करतले। तेच्या आदीं कित्याक आमी हें करतले? सगळो प्रोसिजर जावंक जायो। तुमकां हांवें सांगलां MLA बराबर आहा, आमच्या जिल्हा पंचायत बराबर आहा, पंचायत बराबर आसा, सगळे इवन पुलीस इन्स्पेक्टर आमच्या बराबर आहा, मागीर CM बराबर आहा, DG आमच्या बराबर आहा। गिव अस सम टायम। हांव जाणा भुरगे पळय, भुरग्यांक ते आयज तिडोक मारल्यात, जायना म्हणून। सी तेंकां प्रोसिजर करुया न्हू। पंचायत चालू आहा, सेक्रेटरी सरपंच मेंबर मेळून करता। जे इलिगॅलिटी आहा ह्या सो कॉल्ड क्लब्स, whatever illegal activities are happening, we are hell bound to stop them and we will stop it. No matter, even if I have to go 10 times to the police station, to the SP, not to the DG, I will go, but we will stop the illegal activity. जे काल पासून इन्सिडंट जाला तेंकां सांगला की लड़की मिलेगा म्हणून येयला, तेंकां पयलीं कळलें दॅट ट्युरिस्ट म्हणून। But then when they came to know that these people are moving around to check the so-called touts and guides, ते गाईड जे तांकां घेवन गेलो तेंचे आनी तेंच्या मदें हातीघात जालो। सो तशें जावंक जायना। हांवें सांगलां की यू डू नॉट, देर शुडंट बी एनीबडी टेकिंग लॉ इन देयर हँड। कळंगूट वाठारांत राती उसरा मेरेन सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर डान्स बारांचेर कारवाय जातली अशें पुलिशेन कितल्याशाच फावटी सांगले। तरी लेगीत पुलीस कांय कारवाय करिनात म्हूण कळंगूटच्या पंच वांगड्यांनी 2 डान्स बारांक घुसून बोवाळ घालो। डेव्हिल आनी जामून ह्या 2 बारांनी हे पंच वांगडी घुसले आनी तातूंतल्या कर्मचाऱ्यांक मारपीट केली। या बोवाळाची CCTV फुटेज बार धन्यांनी पुलिशेक दिवन कागाळ केल्या। पुलिशेन हातूंतल्या कांय पंच वांगड्यांचेर गुन्यांव नोंद केल्ल्याचें कळटा। या CCTV फुटेजांत पंच वांगडी बारांत घुसून थंयच्या कर्मचाऱ्यांक मारपीट करताना दिश्टी पडटा। पोगो उपरांत आता आरजीची कोंकणी खातीर नवी मोहीम सुरू जाल्या। कोंकणी
अनुवादकांचे जागे रिक्ते उरतात वा तांच्या बदलाक हेर भाशेंतल्या मनशाक प्राधान्य मेळटा अशें जायत्या वेळार दिसून आयला। ताका लागून सरकारी नोकऱ्यांक कोंकणी भाशेचे अनुवादक ज्या जाग्यार जाय थंय अशा कितल्या अनुवादांक नेमल्यात? नेमणूक ना जावपाचें कारण कितें? भाषा संचालनालयाच्या समितीन अशा कितल्या अनुवादकांच्या नेमणूक केल्या? तांचो एक्शन टेकन रिपोर्ट 26 जानेवारी मेरेन दिवचो अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो अध्यक्ष मनोज परब हांणी केल्या। आनी जी आमची कोंकणी लँग्वेज आहा ती प्रोमोट जावपाची। सो हे सगळे पॉइंट्स आमी तांकां दवरला। आमी तांकां डेडलायन दिला 26 जानेवारी 2023। हे डेडलायनिंगाक आमी तांकां सांगला की तुमच्या कडल्यान आमकां एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जाय। आमच्या लेटराचेर तुमी कितें केलां, कितें स्टेप्स घेतला तें आमकां जाय। डायरेक्टरान आमकां अश्युरन्स दिला की जी आमी सजेशन्स दिला तेजेर 100% ते काम करतले। जे अजयान थोडे तांकां पॉइंटर्सूय सांगले की तेंची जी एक कमिटी तेंच्यांनी फॉर्म केल्ली आसा जी नॉन फंक्शनल आसा ती कमिटी परती चालीक लावची, ती रिकॉन्स्टिट्यूट करची। कित्याक भितर जे ऑलरेडी कोण सिलेक्ट केल्ले आसा मेंबर्स, ते मेंबर्स स्लिपींग मेंबर्स आसा नाल्यार इनएक्टीव मेंबर्स आसा। सो न्यू कमिटी फॉर्म करची आनी ती कमिटी चालीक लावन हांगा रुल्स बीन कितें फ्रेम करपाक जाय ते रुल्स बीन फ्रेम करचे। हें डायरेक्टरा कडल्यान आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा। आमी पळयतले, आमी वाट पळयतले की कितें जाता कितें ना तें। बट गोयच्या आमच्या स्टेटीन कोंकणीचो यूज मॅक्झिमम जावपाक जाय तें आमी थंय मागला। सो हे कोंकणीचे जे यूज आसा गव्हर्मेंट हितून ते वाडटले अशें आमकां दिसता। आनी जर वाडना आनी जर सरकार हे सिरियस घेयना जाल्यार आमचो फुडलो कितें तरी स्टेप आसतलो तो 23-26 तारीख जाल्या उपरांत आमी तुमच्या कडेन तांकां मेळ्ळ्या उपरांत आमचें डेलिगेशन तांकां मेळटलें, डिस्कस करतले आनी ताचो फुडलो स्टेप आहा कितें तो तुमच्या मेरेन पावतलो। शाळांतल्या पुनर्वसन वचणुकेंतल्या शाळेविशीं सरकार गंभीर आसा। शाळेच्या इमारतीची समस्या सुटावी जाय मेरेन पर्यायी वेवस्था करतले अशें शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां। पुनर्वसन शाळेची इमारत मोडपाक पावल्यान नवी इमारत बांदपाची अशी मागणी करीत मंगळारा पालकांनी आंदोलन केलें। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मंगळारा दिवचले एके कार्यावळी वेळार उलयताले। आंदोलनाची म्हायती मेळटकीच दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी पुनर्वसन वचणुकेंत वचून आंदोलन करपी पालकांची भेट घेतली। ह्या वेळार तालुका शिक्षण अधिकारी आनी पंचायत मंडळ हाजीर आशिल्ले। आमदारांच्या निर्देशा प्रमाण सध्याचे इमारतीची एनडीटी टेस्ट केल्या। शाळा रिपेर करतलो आसत जाल्यार तेजे एक्चुली टोटल कन्स्ट्रक्शन हें सारकें आसा काय ना तें कळपाक जाय। तेजो टेस्टिंग करून घेता। तें जर आसा म्हणून कळ्ळें जाल्यार आमी शाळा रिपेर करता आनी ना जाल्यार शाळा डेमोलिश करून नवीन बांदपाक जाय। दोना पैकी एक पर्याय। आतां तें आंदोलन करून एक तर शाळा थंयसर आत्तां ऑप्शनां 2 किलोमिटराचेर दुसरी शाळा आहा, थंयसर वचून भुरग्यांक शिफ्ट करपाक जाय। कारण भुरग्यांक आमी बेश्टे ते शाळेन बसय म्हणून सांगूंक शकना। आतां हो शाळेचो जो नवीन बांदपाक जाय किंवा रिपेर करपाक जाय तो टेस्टिंग आमदारांनी इनिशिएटिव्ह घेवन ते टेस्टिंग करपाक लायना। सो दॅट तेंच्यांनी समजून घेवपाक आसा। दुसरें जर आमचे कडेन ऑल्टरनेटीव आसा न्ही ते भाड्याक कोण दिता आसत आमी भाड्याक घेता, तेंच्यांनी दिवची, इतलो सोंपलो विशय। डेप्युटी सरपंच आपार रावत आशिल्लो, त्या भागाचो पंच आसलो आमच्या कडेन देविदास नायक। हांव तांच्या त्या ग्रुपाक मेळ्ळो, म्हाज्या बरोबर एडीआय आसली, आमचो ई आशिल्लो। आयज ते शाळेचे आमी नॉन डिस्ट्रक्टीव टेस्ट करता। ऑलरेडी शाळा रिपेर करपाक जाय जो हांव मुद्दो 6 म्हयने पयलीं म्युन्सिपाल्टीन हातून असेंब्लीन मांडलेलो आनी जी फायल फॉरवर्ड करून घेतली, वर्क ऑर्डर आसा। पण जर रिपेर केले म्हणून त्याचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना म्हणून एक एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टीव टेस्ट म्हणजे बिल्डींग मेंटेन रिपेर करची काय ती डिमॉलिश करून दुसरी बांदची, ते टेस्ट आज त्याची टेस्ट जाल्ली आसा आनी हेचो रिपोर्ट आमकां 8 दिसांनी गावतलो। रिपोर्ट येयल्या बरोबर आमी ठरयतले जर आमकां ती डिमॉलिश करपा जाय जाल्यार टेम्पररी आमकां भुरग्यांक खंय शिफ्ट करपा जाय हे तांकां हांव पर्याय पळय म्हटला। तांच्यांनी म्हाका सांगलें एक घर आसा टेम्पररी शेड थंय भुरग्यांक शिफ्ट करतले आनी शाळा आमी तांची जाता तितले बेगीन बांदतले। राजधानी पणजेत चालू आशिल्ल्या सांतिनेज खाडीच्या सोबतीकरणाचो सगळ्यांत व्हडलो फटको जैव विविधतायेक कसो बसलो आनी कांपाल तळ्यांतली नुस्तीं कशी मरून गेली हें गोमंतक टीव्हीन नजरेक हाडून दिल्लें। उदकाचो प्रवाह आडयिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण जावन उदकान ऑक्सिजनाची पातळी उणी जाल्ल्यान नुस्तीं मरपाक लागिल्लीं। तशेंच पुराय वाठारांत घाणयारो वास पसरिल्लो। सुमार 15 दीस महापालिकेच्या वतीन तळी नितळ करपाचें काम चालू आसलें। आतां मातयेचो भर काडून उडयिल्ल्यान उदकाची वाड मेकळी जाल्या। ताका लागून तळ्यांतल्या
जय विविधता एक तशेंच वाठारांत रावपी लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या. भलायकी खातें आनी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी तळ्याची पळोवणी करून नमुने विश्लेशना खातीर धाडल्यात. अहवाल अजून येवपाचो आसा. वास्को शारांतल्यान कोळशाची येरादारी केल्ल्यान व्हड प्रमाणात प्रदूषण जाता. कोळशाच्या धुल्ल्याक लागून थळावे लोक दुयेंती जावपाक शकतात. तशेंच अपघातांचें प्रमाण लेगीत वाडपाक शकता. देखून हें जावचें न्हय हे खातीर वास्को शारांतल्यान कोळशाची जावपी येरादारी बंद करतले अशें आस्वासन वास्कोचो आमदार राजेश साळकारान आनी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान दिलें. मंगळारा वास्कोच्या एमपीटी कडेन ते आंदोलकांची भेट घेतल्या उपरांत उलयताले. हो कोळशांचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर तांणी 24 वरांची मुजत मागल्या. मजगतीं जो मेरेन आमची मागणी पुराय जायना तो मेरेन आमी आंदोलन चालूच दवरतले अशें आंदोलकांनी सांगलें. चालू आशिल्ल्यान ताजे पयलीं बी आमी एमपीटी कडेन टॅलिफोनिकली आमी क्लियर केला की तुमचो खंयचोय सपोज हें आसा कार्गो जाल्यार तो सिटीनसून व्हरचो न्ही म्हणून. 2-3 कारणां खातीर कित्याक वास्कोचे रस्ते आज खूब धाकटे आसा. आमचें लोकल पॉप्युलेशनूच वाडलां, लोकल गाडयो वाडल्या. तातूंत भितर ते वता आसतना एक तर एक्सिडेंट्सांक हें पोल्युशनाक म्हणजे सगळ्या सायडीन सिटींतल्यान व्हरता आसतना त्रास आसा. आनी ब्रीज स्पेसिफिकली पोर्ट कनेक्टिविटी खातीर बांदला. तो आज ब्रीज रेडी जाला. सो सगळो कार्गो आसा तो ट्युटेंतल्यान व्हरचो हो आमचो फर्स्ट डिमांड आशिल्लो. सेकेंडली ट्युटेन व्हरता पसून आसतना आमचो वास्कोचोय गांधीनगर शांतीनगर तो सगळो भाग लागता. थंय सगळी रेजिडेन्शियल एरिया आसा. सो आमी ताका सांगिल्लें की तुमचे कडल्यान फूल प्रूफ प्लॅन आमकां तुमी पोल्युशन स्टॉप कशें करतले हें आमी दी म्हणून सांगिल्लो. ताच्या मागीर एज्युकेशन जालें. आमी एज्युकेशन जालें त्या दिसा सीएमाक सांगिल्लें. सीएम जेन्ना उदयपूर गेल्लो कन्वेन्शनाक तो काल आयला. काल येतकूच ताणें आमी ताचे कडेन परते मेळपाक गेले तेन्ना आज ताणें डिमांड्स तांचे कितें आसा ते सांग म्हूण सांगले. तांचे डिमांड्स आसा ते आमकांय खबर आसा. पोल्युशन जावचें न्ही हो सगळ्यांचोच डिमांड आसा. हातूंत भितर कसलेंच दुमत ना. पोल्युशन स्टॉप जावपाकूच जाय. पूण हो कसो आसा हो पोर्ट आसा. हो आज वास्को पोर्ट आसा. हाजेरूय खूब जाण पोट भरता. सो आमचे फर्स्ट क्रायटेरिया आसा की पोल्युशन स्टॉप जावपा जाय म्हणून आनी ताजेर आमी भर दिवन आसा. ताजेर आमचो स्टँड क्लियर आसा. सो म्हाका दिसता ह्या 2 दिसां भितर गव्हर्मेंटाचो स्टँडूय आमकां कळटलो. पोर्टान पोल्युशन जें जाता तें स्टॉप करपा खातीर कितें कितें काळजी घेतले. थोड्या एज्युटेशनांचें एक म्हणणें आशिल्लें की एकदां कितें जाता की ते पयलीं सांगतात सगळे मागीर करना म्हणून. सो 7 दीस करनासतना परमनंट सोल्युशन कितें येतलें. जशें काल मोबीन सरान सांगलें की डोम स्ट्रक्चर हें करचो म्हणून. सपोज फाल्यां अदानी कडेन मिटींग जाता आसतना अदानीन सांगलें आपूण डोम घालता म्हणून जाल्यार तो पोल्युशन सोल्युशन तें परमनंट जालें. एज्युकेशनान तेंच्यानी ट्रान्सपोर्ट हांगासून वास्को सिटीसून जावपाक दिवपाना म्हणून ते बसलेले. आनी तेजे लागून जो कोल्ड ट्रान्सपोर्ट बॉक्सायड जे पोल्युशन जाता म्हणून ह्या निमताक हे कारण घेवन तेंच्यांनी हे एज्युकेशन केलेलें. बट आयज आमी हांगा मुद्दाम हांव आनी आमचो वास्कोचो आमदार मुद्दाम येयलेले आसा हांगा तेंकां मेळपाक आनी तेंकां तेंचो प्रॉब्लम कितें आसा तो विचारपाक लागून. आनी तेंच्यांनी जे प्रमाणे आमकां सांगलेलें आसा आतां की बाबा तेंचो इश्यू आसा जी गाडयो सिटीनसून वयता आनी जे पोल्युशन जाता तेजे लागून तेंच्यांनी ते एज्युकेशनाक बसलेले. सो आमी तेंकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हांव आनी वास्कोचो आमदार दोग जाण आमी आयज सीएमाक मेळटले. जी ऑथॉरिटी आसा एमपीटी जावं बाकीची कलेक्टर जावं आमचे एसडीएम जावं तांकां सगळ्यांक घेवन तेंचे कडेन उलोवन आमी कितें तरी सोल्युशन काडपाक लागून ट्राय करतले म्हणून सांगलेलें आसा तेंकां. आनी त्या प्रमाणे आमी तेंचे कडेन टायम मागलेलो आसा. रिक्वेस्ट केलेलो कितें तुम्ही बाबा हे एज्युकेशन बंद करा म्हणून. बट तेंच्यांनी म्हटलें तुमी पयलीं सीएमा कडेन उला आनी तेज्या उपरांत मागीर कितें तें डिसिजन आमी तुमकां सांगता म्हणून. मंगळारा सकाळी फातोर्डा वाठारांतल्या रस्त्यार कुशीक रावपी स्थलांतरीत भिकाऱ्यां आड फातोर्डा पुलिशेन कारवाय केली. कारवाये वेळार 12 स्थलांतरीत भिकाऱ्यांक तांणी अटक केली. फातोर्डा पोरण्या मार्केटा कडल्या सिग्नला कडेन सिग्नल पडटा तेन्ना भिकारी येताले आनी ताका लागून लोकांक ताचो त्रास जातालो. ह्या विशीं थळाव्या लोकांनी आनी बिगर सरकारी संस्थेनी पुलिशेन कागाळी लेगीत केल्ल्यो. ताची दखल घेवन आमी हे मोहिमेक सुरवात केल्या. बट 12 स्थलांतरीत भिकाऱ्यांक अटक केल्या. तातूंतले 4 भुरगीं आसात. तांकां आमी अपना घरांत धाडटले अशी म्हायती फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक दितेंद्र नायकान दिली. सदांच आमकां जेन्ना आमी हांगासर ओल्ड मार्केटाचेर वयताले सदांच एक प्रॉब्लम आसताले की ते बेगर्स येताले गाडी जेन्ना सिग्नल पडटाले तेन्ना. हे आमचे कडेन खूब जाण एनजीओज किंवा लोकल पब्लीक आमकां सांगताले की ते प्रॉब्लेमॅटीक आसा म्हणून. ल्हान भुरगे हे आसा बेगर्स आसा ते येताले.
सो आज आमी एक ड्रायव्ह केले जितून की आमकां 12 जाणांक आमी हाडून हांगासर बॅगर एकट्या प्रमाणे तांकां लिगल फॉर्मेलिटीज करतले. तशेंच 4 ल्हान भुरगीं आसात तांच्या वांगडा, सो तांकां आमी आपल्या घरान लॉज करतले. कितें जातालें की आमी सतत केलें की ल्हान भुरगे हेवटेन तेवटेन धांवताले कारणान आमी थंय वचोंक शकनासले, कित्याक गाडये कोणा बरोबर मातशें रिस्क आसता. तरी आयज जेन्ना तेचे हे वाडले, दिसा दीस वाडत गेले, सो आमी आयज तांकां ट्राय करून तांकां हाडून हांगा पुलीस स्टेशनार दवरले आनी लिगल फॉर्मेलिटीज कॅरीड आउट. आयुष्यान येवपी आव्हानांक निर्शेवच्या परस ताका तोंड दियात. अशा परिस्थितींत तुमची भितरली सकारात्मकता जागी दवरात आनी देवाचेर विश्वास दवरात असो संदेश कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव हांणी राशेल सेमिनारी दिसाच्या निमतान संबोधीत करतना दिल्या. Listen to God who is speaking to us in different situations, even in very complex, challenging situations. Let us try to discern God's will and walk with Him, so that we can shed the light of Jesus. Pope Francis says, synodality, walking together as brothers and sisters, together sharing in the life and mission of the church, together sharing the values of the gospel, the light of Jesus. That is the path that God wants for the church, and church are we, all of us, baptized disciples. The Holy Father says we are called to be bearers of light, witnesses of the values of the gospel. That is what each one of us is called to do. That is what Christmas is about. That is what the motto of this seminary reminds us, that we have received the light of Jesus in our baptism. We are called to hold the hands of one another and be bearers of light. As I wish all of you, the seminary community and everyone present here, a grace-filled Christmas and a truly blessed New Year, I wish and pray that this synodal journey in which we are all involved as disciples of Jesus may really empower us to be persons who encounter God every moment, who listen to Him, who discern His holy will, and who are committed to be witnesses of the values that Jesus brought into this world. मोपा विमानतळाक फकत आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचेच नाव दिलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणीच ह्या विमानतळाचें नाव जाहीर केल्लें अशें विधान भाजपाचो प्रभारी सीटी रवी हांणी केलें. मात आतां विमानतळाचें नाव मनोहर भाई पर्रीकर अशेंच दवरतले, तशेंच ह्या विमानतळाचेर तांचो फोटो लेगीत आसतलो अशी माहिती सीटी रवी हांणी ह्या वेळार दिली. आपका भावना मेरा भावना भी है, वो सही करेंगे. मनोहर पर्रीकर मतलब मनोहर पर्रीकर ही है. बार बार उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर भी कहा है, उनका भी फोटो भी वहाँ लगाता है. मनोहर पर्रीकर का नाम पे भी मोपा एयरपोर्ट नाम रखेंगे, वो डिस्प्यूट नहीं है. मनोहर बाबू ऐसा नहीं है. मनोहर पर्रीकर एक लेजेंड नेता थे, उनका नाम ही हम रखा है. उनका सेवा के वजह से, उनका नेतृत्व के वजह से उनका बार बार याद करना है तो गौरव मिलता है और प्रेरणा मिलता है. उसके वजह से उनका नाम रखा. मनोहर पर्रीकर ही रखेंगे, चिंता मत करिए. दरेकल्यान आपले भलायकेची काळजी घेवची असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठानाक दिल्ल्या मोबायल मेडिकल युनिट बस आनी स्कूल व्हॅनाचें हस्तांतरण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. CRAS येवजणे खाला ब्लॅक विच कंपनीन मेडिकल युनिट बस जाल्यार कॅनरा बँकेन स्कूल व्हॅन दिल्या. मंगळारा आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी, एमआयचे आमदार प्रेमेन शेट, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, नगराध्यक्ष कुंदन पळारी, केनरा बँकेचे सरवेवस्थापक राम नाईक, ब्लॅक विच कंपनीचे ब्रह्मेंद्र ठाकूर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आता डायबिटीज चड जाली म्हणून ऑटोमॅटिकली किडनी फेल्युअराचे पेशंट आनीक वाडोंक लागले. तेच जर आमी डायबिटीज कंट्रोलान दवरलेली जाल्यार किडनी फेल्युअराचे पेशंट वाडचे नासले. आमकां डायलिसीसची मशिनां नवीन नवीन घालची पडनासली. 14,000 रुपया पर टेस्टींग म्हणजे पर एके फावटीच्या डायलिसिसाक पडटा. आमकां दिता आसतना आमी 1,000 रुपया म्हणटा, बट तेजो परिणाम ना. एकदां डायलिसीस सुरू जाली ते पेनफूल लायफ आसा. तुमचे सगळे रक्त काडप, त्या मशिनाचेर परत क्लीन करून परत बॉडीन घालप.
इतके पेनफूल लायफ जगचे पडटा. ते पेनफूल लायफ जर आपल्याक नाका जाल्यार आपली शुगर आपूण कंट्रोल दवरपाचो. आपल्याक पॅरालायसीसचो झटकोय जगपाक नाका जाल्यार आपलो प्रेशर आपूण कंट्रोल दवरचो पडटलो. दोतोर गुळी दिवपाचें काम करतलो, घेवपाची काय ना तें आपूण ठरोवपाक जाय. ती रेग्युलर गुळी खातलो काय तेच्या पेक्षा हांव डायटाचेर कंट्रोल दवरतलो. म्हणजे म्हाका मीठ नाका, साखर नाका, तेच जेल्लो बरें. म्हणजे जेणे करून चड दीस जगता तितके दीस बरो तरी जगपाक मेळटलो. म्हणून आमच्या दीन दयाळान जी मोबायल व्हॅन सुरवात केल्या. भाजपा देशाचो इतिहास बदलूंक शकना. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी दिल्लें योगदान म्हत्वाचें आसा. भाजपा इतिहासाक पुसूंक शकना अशें विधान खासदार संजय राऊत हांणी केलां. भाजप आनी ठाकरे शिवसेना मदीं जरी वैचारीक मतभेद आसले तरी देशाच्या इतिहासान काँग्रेसीन दिल्ल्या योगदानाक ना म्हणप समज जायना अशें राऊतान म्हणलां. हा आरोप नसूनही सत्य आहे. आपण जो इतिहास शिकलोय गेले अनेक वर्ष, त्या इतिहासामध्ये या देशाच्या स्वातंत्र्य युद्धामध्ये सुरुवातीपासून काँग्रेस पक्षाचं योगदान, नेतृत्व, संघर्ष, बलिदान हा आहेच. काँग्रेस पक्षाबरोबर आमचे तीव्र मतभेद त्यावेळेला होते, आजही असू शकतात ना असं नाही. पण तरी हा इतिहास आहे की लोकमान्य टिळकांच्या नेतृत्वाखाली, महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली, सरदार वल्लभभाई पटेल ज्यांच्यावरती आज भाजपा दावा सांगताय ते आमचे, ते सरदार पटेल काँग्रेसचेच, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद असतील, तुम्ही नावं घ्या ना, बाबू गेनू असेल, त्याच वेळेला वीर सावरकर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस काँग्रेसचे सुरुवातीपासून शिपाई होते. नंतर त्यांनी आपली थोडीशी भूमिका बदलली असेल. एका बाजूला वीर सावरकरांसारखे वेगळे होते लोक, भगतसिंगांसारखे लोक होते ज्यांना जे कोणत्याच पक्षाशी जोडले गेले नव्हते, पण ते क्रांतिकार्य करत होते. पण या देशातल्या जनतेला जागरूक करण्यासाठी, ब्रिटिशांविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्यासाठी प्रेरणा देण्याचं काम, नेतृत्व करण्याचं काम हे काँग्रेस पक्षातल्याच प्रमुख नेत्याने केलं. हा इतिहास तुम्ही कसा बदलणार? तुम्ही दिल्लीची सूरत बदलू शकता, तुम्ही संसद भवन बदलू शकता, तुम्ही पुतळे बदलू शकता, तुम्ही पुतळे तोडू शकता, तुम्ही राजपथाचं नाव बदलू शकता, तुम्ही पंडित नेहरूंच्या नावासंदर्भात वेगळ्या भूमिका घेऊ शकता. तरीही इतिहास बदलता येणार नाही तुम्हाला. जर तुमचं योगदान असेल स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये तर तुम्ही ते दाखवलं पाहिजे. म्हादयचो विशय कोर्टान आसा आनी कोर्ट जो कितें निर्णय दितलो ताचें गोंय पालन करतलें अशें गोंय भाजपा प्रभारी सिटी रवी सांगता. म्हादयचो वाद हो आयचो वाद न्हय. ह्या वादाक सुमार 65 वर्सां जालीं अशें सिटी रवी म्हणटा. कांय दिसा फाटीं म्हादयक वांटोवपा खातीर विरोधी पक्षांनी राज्यपालांची भेट घेतिल्ली आनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ कर्नाटकाक धाडून परिस्थितीचो नियाळ घेवचो अशी विनवणी केल्ली. ह्या फाटभुंयेचेर मात गोंय कोर्ट जो कितें निर्णय दितलो ताचें पालन करतलें अशें सिटी रवी सांगता. भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है. सभी प्रदेश को एकत्र होकर के हम काम कर रहा है. पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है. बॉर्डर डिस्प्यूट आज का डिस्प्यूट नहीं है, लगभग 65 ईयर से चल रहा है. मामला कोर्ट में है. कोर्ट क्या फैसल करेगी उसके वजह से दोनों स्टेट पालन करना पड़ता है. इसके बारे में अलग अलग रिपोर्ट भी है. हम डिबेट करने के लिए नहीं है, हम जोड़ने के लिए है. बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके साथ दोनों स्टेट के बीच में कल्चरल रिश्ता भी है. कल्चर अलग अलग नहीं है, एक ही कल्चर है. भाषा अलग अलग है, भाषा के बीच में संबंध है ना, वो एक ही संबंध है, ये राष्ट्रभाव का संबंध है. आप धीरे धीरे हम देखेंगे तो दोनों भाषा के बीच में कितना कॉमन वर्ड मिलता है आप देख सकता है. लगभग 50% कॉमन वर्ड्स है, कॉमन वर्ड्स है. भाषा के बीच में संबंध भी है. हम संबंध बढ़ाएंगे, रिश्ता बढ़ाएंगे, हम एकत्र होकर के काम करेंगे. ये डेमोक्रेसी में सिस्टम के वजह से चलना पड़ता है. कुछ लोग
अलग नैरेटिव सेट करने के लिए कोशिश करता है। उसको अपॉर्चुनिटी मत देना, उसकी वजह से कोर्ट क्या तय करेगी, कोर्ट का निर्णय हम पालन करेंगे। नाताळ आनी पर्यटन हंगामाच्या फाटभुंयेर गोंयांत खुबशे पर्यटन कार्यावळी जावपाच्यो आसा। त्या खातीर पुलिशेन गुळी वखदां आड आपली मोहीम खर केल्या। ह्या वर्सा आतां मेरेन 135 सुवाती वेल्यान 164 गुन्यांवकारांक अटक केल्यात। तशेंच ह्या कारवायेंत वेगवेगळ्या तरेची 184 किलोची घुवळी वखदां जप्त केल्यात। ह्या वर्साच्या निमणे मेरेन घुवळी वखदां आड आनीकूय कडक कारवाय जातली अशी माहिती पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी दिल्या। ते गोंय पुलीस रेझिंग डेच्या कार्यावळींत उलयताले। Apart from that, this year we had resolved that we would take stringent action against the drug peddlers, and as I said in my speech also, that this year we have been able to catch 162 criminal and approximately 184 kg of various kinds of narcotic substances, which is a huge quantity, and I'm sure that before we end the year we will continue to seize more drugs. And I have told my officers and men that we want that Goa should not be in any way associated with any kind of narcotics. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी गोंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।